कल्याणकारी योजनांचो लाव घेवपा खातीर कामगारांनी मजूर खात्याकडेन नोंदणी करप गरजेचें आसा। खाजगी मळार 20 वर्सां परस चड काळ सेवा दिवपी कामगारांचो सरकार भोवमान करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसा घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळी वेळार सांगलें। तशेंच गोंय सरकारान कामगारां खातीर 5 नव्या येवजण्यांचें उक्तावण केलां। सगळ्यांनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें आवाहन कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलें। मिडिया भावांकडल्यान तांकां कळोवपाक सोदता, तांकां अपील करपाक सोदता की कामगारांच्या वेलफेअरा खातीर आमी हांगासर आसा। कामगार जाता तितको म्हणजे आमी म्हणटा की तो सक्षम जावचो, जाता तितके ताजें हेल्थ बरें उरचें, जाता तितक्यो ताका फॅसिलिटीज मेळच्यो, त्यो कंपनीनी दिवच्यो आनी त्यो आमी दिवच्यो। ताच्या खातीर आमचें सरकार सदोदीत कार्यरत आसतलें। म्हणून हांवें जें अपील केलां तें गोंयांतले 15 वर्सां रेजिडन्स आशिल्ले हे सगळे ज्यांच्यानी 20 वर्सां वयर प्रायवेट सेक्टरात काम केलां त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करचें। ऑनलायन फॉर्म आमी सगळ्या कंपनीकूय धाडून दितले आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन, तो तुमी भरचो आनी तो भरून आमच्या कडेन धाडचो। परत एकदा अशाच पद्दतीचो कार्यक्रम ऑर्गनायज करून आमी त्या सगळ्या जाणांचें फेलिसिटेशन करतले। म्हजें इंटेन्शन इतकेंच आसा की खूब मोठ्या प्रमाणात प्रायवेट सेक्टरात येद्या व्हडल्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसत जाल्यार त्यो आमच्या गोंयकार भाव आनी भयणींनी घेवच्यो।